बोला बोला भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बिहाराचो रिजल्ट म्हाका दिसता सगळ्यांच्या दोळ्यांत झणझणीत अंजन घालपासारको रिजल्ट आहा। जे स्वप्न पळयताले, जे सांगताले, खुद्द तेजस्वी यादव जो एक आपूण व्हडलो जालो चीफ मिनिस्टर अशा प्रमाणात वागतालो, ताजी परिस्थिती तो बुट्टा बिट्टो वाचपाची परिस्थिती जाल्या। आणि म्हणून म्हाका दिसता नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टराच्या नेतृत्वात बिहारच्या जनतेन जो विश्वास प्रकट केला तो ऐतिहासीक आसा। इट इज अ हिस्टॉरीक वर्डिक्ट, हिस्टॉरीक विक्ट्री फॉर भारतीय जनता पार्टी इन बिहार। प्रधानमंत्र्याच्यो जितल्यो मिटिंगी जाल्या त्या मिटिंगेक लोकांचो जर मूड पळयलो जाल्यार सगळे जाण दोळे धापून सांगताले की बिहाराक बीजेपी स्वीप करता म्हणून। अमित शहान त्याच दिसा सांगिल्लें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची जी लिडरशीप आसा ह्या लिडरशिपी खातीर बिहारची जनता सदांच आमचे बरोबर रावतली म्हणून तें आज खरें ठरिल्लें दिसता। हांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डा, होम मिनिस्टर अमित शाह सगळ्यांचे अभिनंदन करता। आणि ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी BL संतोष, आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाजे सुद्दां कॉन्ट्रिब्युशन थंय आसा। तोय 2-3 खेपे बिहाराक वचून प्रोपागंदा करून आयलो। हांव तांचें अभिनंदन करता आणि भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन करता जाका लागून ही विक्ट्री आज आमकां मेळपाक शकली। भारतीय जनता पार्टीचा हैरान जे जाला म्हाका दिसता ऑपोजिशन आणि स्पेशली काँग्रेसीचेर हे एक मोठे तापट आसा। जाणे वोट चोरी म्हणा वेगळे वेगळे आरोप आमच्या पार्टीचेर घाले, पूण देशाची जनता खूब हुशार जनता आसा। कोण फोटींग उलयता, कोण अपप्रचार करता, कोण कितें करता हे तांकां सारकें खबर आसा। आणि आमी पयलीं पसून पळयतात की बिहाराची जनता पयलीं पसून सांगताली हे तेजस्वी आणि काँग्रेसीक भायर मारपा जाय म्हणून। आणि अशें करून आज बहुमतान म्हाका दिसता आज भारतीय जनता पार्टीचें सरकार ते आयलां। हांव सगळ्या तांच्या कार्यकर्त्यांक तांचें अभिनंदन करता। भारतीय जनता पार्टी ही अशी एकूच पार्टी आसा जी आपल्या कार्यकर्त्याच्या बळार लोकांच्या दारांनी वतात। आणि दारांनी वता आसतना इलेक्शन आयलेच की न्ही जाल्यार प्रत्येक टायम खंयच्या नाल्यार खंयच्या रुपान दारान वचत आसता। आज हो विश्वास जो आसा जो आज बिहाराच्या जनतेन दिला तो आमच्या सगळ्या ऑर्गनायझेशनाचेर आसा। भारतीय जनता पार्टीचेर हो विश्वास आसा। आणि सगळ्यात प्रामुख्यान आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रजी मोदी हांचे जे एक देशभरान चलिल्लें एक राज्य आमी पळयलां। आमी सदांच हे राम राज्य म्हणटात आणि हे राम राज्याचेच एक हे आसा की आज प्रत्येक कडेन वता थंय बारीक हातून न्ही जाल्यार मेजर हातून म्हणजे बहुमतान म्हणटा तशी स्वीप करतात आमी इलेक्शन। हे दाखोवन दिता की आज देशाची जनताचो मूड कितें आसा। आज देशाची जनता पिशी ना, गोंयची जनता पिशी ना। हे जे अपप्रचार करता, वोट चोरी म्हणटा, वेगळे वेगळे आरोप आज आमचेर घालत आसता ताजेर म्हाका दिसता सगळ्यांचेर हे तोंडार थापट आसता। गेले कितलीं वर्सां आपूण कितें करताले तें सांगनासतना BJPन कितें रॉंग केलां हें सांगताले। हांव बिहाराची जनतेचें हांव मना पासून अभिनंदन करता की ताणें रायट म्हणटा तशें एक मेजॉरिटी मॅन्डेट दिवन म्हाका दिसता बिहाराची उदरगतीची दारां ताणें उगडिल्लीं आसा। आमचो आदरणीय प्रधानमंत्रीचेर जो ताणें विश्वास दाखयला म्हाका दिसता बिहाराची आनी देशभराची उदरगत ही अटल आसा। आज काँग्रेसीन खरें म्हणल्यार आनी उलोवपाचेंच ना खरें आनी खंयच आनी 15 वर्सां भारतीय जनता पार्टी शिवाय लोकांक आनी स्कोपूच ना असो आज लोकांनी दाखोवन दिला जाल्लो आसा। जवळ जवळ 185 ते 90 सीट जिखता। विरोधकांच्या तोंडारी थापड आसा। जे काँग्रेस असू RJD असू जे म्हणटाले की भारतीय जनता पार्टी सोपली म्हणून, पण आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, अमितजी शाह, JP नड्डा आणि आमचे दोतर प्रमोद सावंत जे प्रचाराक गेले यांच्या नेतृत्वान आज बिहारान NDAचे प्रचंड बहुमत केलं। अशेंच बहुमत फुडें 2027 गोंया भितर येतले। देशा भितर जी प्रगती केला, जी उदरगत केला नरेंद्र मोदीजीन, भारतीय जनता पार्टीन, ताका लागून आयज बिहारान सरकार येला। आमचे आमदार दाजी सरकार आसात। आम्ही सगळे कार्यकर्ते हांगासर हो जल्लोष मनयता। वंदे मातरम।